प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 19वा विसवोर वोड 45 ते 48 पर्यंत. लूक चॅप्टर 19 वर्सेस 45 to 48. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आणि देव मंदिरान भितर सरून थंय विक्री करतल्यांक अशें म्हणून तो भायर घालूंक लागलो. म्हजें घर मागण्याचें घर अशें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा, पूण ते तुमी चोराची धोळ केल्या. आणि दिसपटो देव मंदिरान शिकयत आसलो. मुखेल याज्ञीक, शास्त्री आनी परजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजत नासलें, कित्याक सगलो लोक ताच्या उतरांक भुल्ललो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचे शिवर्तमानान जेजू एका देव मंदिरान वेता. आनी जेन्ना तो देव मंदिरान वेता थंयसर कितें पळयता? थंयसर पळयता की लोकांनी थंयसर देवाचें घर कितें केलां? ताणें एका चोराची कितें म्हणटा ती धोळ केल्या. जेजू म्हणटा हें घर म्हजें जावन आसा मागण्याचें घर, पूण म्हणटा तुमी एका चोराची धोळ केल्या. भाव भयणी, कित्याक जेजू हें म्हणटा? आमी हाचेर नियाळ करुया. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तेन्ना पोन्न्या कोराराचो वेळ आसलो. म्हणजे लोक पोन्न्या कोरारा प्रमाणे चलतालीं. मोजेसाच्या कायद्या प्रमाणे जे देवान कायदो दिल्लो मोजेसाक, त्या प्रमाणे लोक आपलें देवस्पण करताले. आनी हें देवस्पण म्हणजे कितें? देव मंदिरान वचपाचें आनी जानवरां जे मेंढरे आहले, बोकड्यो आहल्यो, सुकणीं आहलीं, तांकां कातरून तांचें रोगत दिवचें पडटालें आपल्या पातकां पासत. तें जावन आसा पोन्न्या कोराराच्या प्रमाणे. पोन्न्या कोराराचे जी आज्ञा आसली तांकां एका जानवराचें रोगत वारोवचें पडटालें, कित्याक तें रोगत वारून तांची पातकां आतां काबार जातालीं, म्हणजे तांकां बोगसणें मेवतालें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू देव मंदिरान वेता तो पळयता की लोक थंयसर ह्या जानवरांक विकता, लोक घेता, थंयसर पयशे जमा करतात. कितले थंयसर एका बाजारा भाशेन, एका बाजारान वचत जाल्यार कितले लोक विकता आनी इतलो बोवाळ जाता की जेजू थंयसर जेन्ना देव मंदिरान वेता तो पळयता की थंयसर जें घर आपलें मागण्याचें आसूंक जाय तें त्या लोकांनी चोराची धोळ केल्या. आनी जेजू एकदम रागार जाता. तो सगळ्या जानवरांक भायर धांवडायता. त्या लोकांचे जे पयशे आसात ते सगळे तांचे मेजां सगळीं उमटून उडयता आनी तांचे सगळे पयशे उडयता आनी म्हणटा म्हजें घर जावन आसा देवाचें घर, म्हजें घर जावन आसा एक मागण्याचें घर, आनी तुमी केलां एका चोराची धोळ कही. पूण भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन हें देवाचें उतर आयकता, आमकां ह्या उतराची कितें सजमणी मेळटली? आमकां कितें फायदो जावचो? कितें आमकां जेजू शिकोवंक सोदता? आयकात बरे भशेन भाव भयणीनो. जेन्ना लोक पोन्न्या कोराराची आसलीं तेन्ना तांकां एका देव मंदिरान वचचें पडटालें. थंयसर मेंढऱ्याचें, बोकड्याचें, सुकण्याचें रोगत वारोवन तांचे पातकां साठी सगळें करचें पडटालें. पूण आतां भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमचो देवाचो मेंढरो आपलो जीव दिलो खुर्सार, ताणें आपलें रोगत वारोयलें आनी आमी ताजेर भावार्थ दवरता. आतां आमी एक नवी रचना जाता. आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आतां आमची कूड जावन आसा देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी भाव भयणीनो, आतां आमी देवाचें मंदीर जाल्या. सांत पावलो बरयता, तो म्हणटा आतां आमी जी भावार्थी आसा, खरें जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. कित्याक पवित्र आत्मो आमचे भितर रावता.
पूण भाव भयणीनो आमी विसरता वो धर्म आमकां शिकयला जी आमकां चुकलेली शिकवण दिता आमकां की आमकां जेन्ना आमी पातक करता पवित्र आत्मा भायर वता आमी जेन्ना कुमसार करता पवित्र आत्मा परतून येता म्हणजे पवित्र आत्मा येता वेता येता वेता देवाचें उतर म्हणटा की तो आमकां केन्नाच सोडचो ना तेन्ना आमकां केन्नाच एक सुरत सोडचो ना तर आतां हें आयकतच ही खरी शिकवण म्हणजे कितें भाव भयणीनो ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो स्वामी दोनी आनी देव मानलो त्या दिसा आमची सगळी पातकां देवान बक्षिली आनी आमचो आत्मो जेजू सारको जालो आनी आतां आमी जातात एक पवित्र आत्म्याचें मंदिर म्हणजे देव आमचे भितर आहा आमी पातकूय करीत जाल्यार पवित्र आत्मा आमच्या कडसून भायर वचना पूण आमी जेन्ना पातक करता आमी पातक करता आमच्या मनान पातक करता आमच्या कुडीन आनी भाव भयणीनो खरें म्हणल्यार जेजून सांगला आमकां जुवाचो 24 23 आनी 24 तो म्हणटा जे खरे बसपी कोत्तले ते कोत्तले आत्म्यान आनी स्वतान म्हणजे कितें जेन्ना आमचो आत्मो नवो जाता आतां आमी मागणें करूंक जाय देवाशी स्वतान ताच्या उतरा वरवीं आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी हें नोय रोसना जाता आमचो आत्मो जेजू सारको जाता तेन्ना आमी पातक करूंक शकता पूण पातक करूंक शकता आमच्या मनान आनी आमच्या कुडीन आनी त्या वेळार आमी देवाक मोगसाणें मागूंक जाय मोगसाणें मागून आमच्या मनाची नोडसणी करूंक जाय आनी जेन्ना आमी मनाची नोडसणी करता परतून आतां जें आमच्या भितर आत्म्यान आसा तें आमकां आमच्या जिवितांत फावो जाता कित्याक जेजून आमची सगळीं पातकां घेतलीं आनी आतां आमी जी देवाचें आमची कूड जी आसा देव मंदीर देवाचें पवित्र आत्म्याचें मंदीर आतां आमच्यान हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता भाव भयणीनो जेन्ना आमी हें सोच समजता की आमी खरें जाता देव मंदीर देवाचें आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आतां आमचो संबंद देवाशी घट जाता आतां आमी फकत आमची पातकां घेवन बसना आमी पूण आतां आमची सदांच सोत्राय देवाचेर आसा कित्याक जेजून आमची सगळीं पातकां घेतल्यात आनी आतां आमच्यान जिवीत हें क्रिस्ती जिवीत हें पवित्र आत्म्याचें जिवीत हें खरें जेजूच्या पाटलावदाराचें जिवीत आमच्यान जिवंक जाता आयज भाव भयणीनो जेन्ना जेजून ह्या देव मंदिरांत सगळ्या जानवरांक धांवयलीं ते सगळे जे बाजारा भाशेन काम करताले सगळे पयशे मेजाचेर दवरले सगळे आपटून उडयले आनी सगळ्यांक धांवडायले देव जेजू कितें म्हणटा आमकां तो म्हणटा ताजें घर जावन आसा पवित्र ताजें घर जावन आसा एक मागणेचें घर आनी आतां आमी सगळीं जी भावार्थी आतां जेजूची आतां आमची कूड जावन आसा एक पवित्र आत्म्याचें मंदीर आमी आमचें हें मंदीर भितर आनी पवित्र दवरूंक जाय खंय दवरूंक जाय ज्या दिसा जेजू आमचे भितर आयला पवित्र आत्मा आमचे भितर येयला आतां आमी जावन आसा पवित्र आनी आतां आमी आमच्या मनाची नोडसणी करून आमी तें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय जेन्ना आमी आमच्या मनाची नोडसणी करता तेन्ना आमची उतरां आमचे स्वभाव आमच्यो कोन्यो आमी जें कोत्ता तें आतां पवित्र जाता आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया जेजून आपल्या देव मंदिरान ही सगळीं फकाणां जाल्लीं कामां करपाक दिवंक ना तेच भाशेन आमी आमच्या कुडीन ही फकाणां कसली पातकें जिवीत वायट चिंतना आमी पयस दवरुया देवाचें उतर घेवया ताची आमच्या मनाची नोडसणी करया आनी खरेंच हें क्रिस्ती जिवीत हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज तान आमी फुडें सरूया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता तुमकां सगल्यांक आमच्या सरमुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां